आमचो इश्ट लाजरस न्हिदोन पडला आनी हांव ताका उठयतलो अशें म्हणून जेजून म्हणलें आसा. हे सवाल कित्याक म्हणून तुमी विचारला. हे सवाल बरेंच आसा. कित्याक आमकां कळीत आसा की एक व्यक्ती मरण पावतना तो ससनाक मरता म्हणून आमकां हो संवसार शिकयता. कित्याक कुडींत तो फाटीं येना. पूण जेजू सांगता लाजरस न्हिदोन पडला. तर आमकां क्रिस्तांवांक मरण एक न्हीद म्हणयेत, कुडीचें मरण. पूण आमी कशें मरता तुझं मरण आनी न्हीद हाच्या मदें कसलो तफावत बशा आमी जेजूच्या उतरानच समजचे. कित्याक लाजरस मरोना पूण तो न्हिदोन पडला जाल्यार भोवशा ती न्हीद ससनाची न्हय. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत मरण पातकाक सरी जाता. कित्याक एक मनीस पातकांत मरता. उदाहरण दिवचें जाल्यार वेंचीक पुताची आमकां ओपार कळीत आसा. तसो बापूय ताच्या मालगड्या पुता लागीं कितें म्हणटा, तुजो भाव मरोन पडुल्लो पूण आतां तो परत्यान जिवंत जावन फाटीं आयला. म्हणजे एका पातकाक आमी मरता. आदावान आनी एवेन केल्ल्या पातका निमती आमी सगळीं मरण पावल्या म्हणून पावली सांगता. पूण क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमी सगळीं नव्या जिविताक पुनर्जिवनपणाक आमी योग्य जावन आसा. तर कुडीचें मरण एक न्हीद. त्या देखून पयलीं क्रिस्तांव समुदाय सिमेत्रींत एकल्या मेल्ल्या व्यक्तीक पुरता आसतना ती सिमिस्त्र म्हणलो शब्द कोइमाटोरियो म्हळ्यार ग्रीक भाशेच्या शब्दांतल्यान येता आनी ताचो अर्थ जावन आसा रेस्टिंग प्लेस, म्हणजे विश्व घेवचो जागो. कशें आमी राती न्हिदोंक वेता ओंगी आनी सकाळीं आमी उठता. म्हणजे आमी विश्व घेता आसतना तो परमनंट विश्व न्ही, तात्कालीक मात्र. आमी न्हिदोंक वेता पूण परत उठता. त्या देखून मरणांत आमी तशेंच न्हिदोंक वेचें, विश्व घेवंक येचें. तें परमनंट न्हीद न्ही. आमकां कळीत आसा लाजराक जेजून फोंडांतावन फाटीं आपयलें आनी त्या देखून लाजर जेजून उलो मारता आसतना भायर ये म्हणटा आसतना तो थाळो आयकून भायर आयलो. म्हणजे तो फकत विश्व घेतलो मात्र, मरोंक नातलो. पूण पातकांत कितें जाता, आमी विश्व घेयना, पातकांत आमी मरता. ससनाच्या ससनाक आमी मरोन येता. तशेंच जरी तर आमी जायराच्या दुवेक पळयल्यार जेजू जायराच्या घरा येता आसतना थंय रडणें विळाप आनी आवाज जावन आसलो. तवळ जेजू कितें म्हणटा, कित्याक हो सगळो आवाज न्हू, कित्याक हें रडणें? इसली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. थंय आमकां कळीत जाता मरणांत एकलो न्हिदोंक वेता. तशेंच आब्राम जावं पुरो, जाकोब जावं पुरो, जुजे जावं पुरो, ती सगळीं न्हिदोंक गेल्यांत आनी ती विश्व घेतात. केन्ना म्हणसर केन्ना देव तांकां परत उठयता. त्या देखून जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत आमी सगळीं परत आमकां न्हिदेंतलें उठोवंक साध्य जाता. कित्याक देवूच आमकां तें भाग फावो करता. तर पातकांत आमी मरता. कित्याक कुडींत मात आमी मरचें न्ही, आमचो आत्मोय मरोंक शकता. कित्याक पातकांत जरी तर आमचो आत्मो मरता जाल्यार आमकां कळीत आसा की पाताक आमकां नाश करता. पूण कुडीचें मरण आत्म्याक नाश करूंक शकना. आत्मो तो देवा थंय फाटीं येता. त्या देखून
ही कूड नाश जावन येता, पूण आत्मो केदींच नाश जायना. आनी आमी पुनर्जीवन जात आसतना आमकां महिमेवंत कूड परत फावो जाता. त्या देखून परत मरण आनी न्हीद हाचे थंय तफावत आसा. पातकांत आमी मरता, पूण आमच्या मरणांत आमी विशेव घेता. केन्ना देव आमकां उठयता म्हणसर, कित्याक न्हीद शाश्वत न्ही, तात्कालीक मात्र. तशेंच मरणय तात्कालीक मात्र. ससनाच्या ससनाक आमी पातकांत मरता, पूण आत्मीक रितीन आमी सदांच जिवंत आसा.